नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज पणजेन कला अकादेमीचो स्लॅब कोसळ्ळो आनी अख्ख्या गोंयाभर बोबाळ जालो। कारणूय आहा तेका, कित्याक जो हेजी काळजी आसाच, कित्याक आपूण टॅक्स भरता तेजे पयशांची व्यवस्थीत तेची उपयोग जावपाक जावो म्हणून। ए बाबा, हे कोणी जबाबदारी घेवपाची? तिणी दोन गोष्टी सांगल्यो। एक सांगले तेणी ती आपली म्हणजे आपल्या हांगावयली तेणी जबाबदारी झटकली। आता तो आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर 3-4 वर्सां जाली त्या कला अकादेमीचें काम चालू आसा। आता अशी कितें कर्मां जाली काय ना बाबा, मुख्यमंत्री धुकलपाचें तें। आता पीडब्ल्यूडी खाते मुख्यमंत्री असल्या कारणान तो मुख्यमंत्र्याक बोटां दाखयता। त्याच्या पलीकडसून जावन तो कितें म्हणटा, जे मुठभर आपल्या टिका करता त्या मुठभर लोकांक आपण अजिबात खंय किंमत दिना। म्हणजे एका बरो मोद मारला तर गोविंद गावडे, हाचो अर्थ अरे बाबा, तूं पळय आतां सत्ता भोगता, हे कायमचें तूं न्हू, हे ताम्रपट तूं कायमचें घेवन येवंक ना। आयज सत्ता, फाल्यां ना। तूं एक सर्वसामान्य मनीस फाल्यां रस्त्यार भोंवतलो तेन्ना तुका लोक प्रश्न करतले, त्या प्रश्नांची तुका उत्तर दिवची पडटली। या मुठभर लोकांनी तुका आयज सत्ता खातीर तुका भोगूंक गावता। मुठभर लोक म्हणजे कितें, लोकांक किंमत दिवंक शिक। जे 75 कोटी पळय तुवें केल्या ते मोठे स्कॅम रडल्यासारखो करता। ही सध्या सरकारान परिस्थिती आसा। माझी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा, खरेंच हे 100% मोठे स्कॅम आसा। जर एका पावसान स्लॅब कोसळोवंक शकता, जर येणाऱ्या पावसान कला अकादमी फाल्यां मोडली तर काडटलो मुख्यमंत्री धुकलतलो आनी आपूण हात कुशीक काडटलो। डॉक्टर प्रमोद सावंत, माझी हंबल रिक्वेस्ट आसा, हेची सखोल चौकशी जावपाकूच जाय। त्या 75 कोटीन आनी एक कला अकादमी खरी म्हणजे उबी रावपाची असली, पण हेंच्यांनी गोड सांगता, तूं लोकांक पळय जे मुठभर लोक म्हटल्या न्हू, ते मुठभर लोक तुका येणाऱ्या काळात अद्दल घडयतले। लक्षांत धर हां, कायमचे न्हू रे। फाटल्या दिसांनी एका अधिकाऱ्याक तरी म्हटलें कोयत्यान कापतलो म्हणून, एवढी मात आनी भांगरूच रावतलो। दोतोर, ही जी कला अकादमीचे 75 कोटी जे खर्च केल्या, हितून कोण इन्वॉल्व आसा, जर भ्रष्टाचार जाला जाल्यार तेजी कारवाई कर आनी लोकांक एक मेसेज दी, बाबा केदेय व्हडलो जालो जाल्यार भ्रष्टाचार आपण खपोवन घेवचो। आमची इंदिरा गांधी असते जाल्ले त्या वेळार आमची मुख्यमंत्री स्वर्गीय शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री असले। ही वास्तू त्या वेळार एशियन फर्स्ट असली। खूबसो इतिहास आसा। ही वास्तू मांडवीच्या तीरार आसा। भव्य अशें वास्तूचें ठिकाण हें। शेकड्यान नाटकां जाली, शेकड्यान तियात्र जाले। ह्या वास्तून बरे बरे नॅशनल लिडर येवन गेले, पण ह्या वास्तूची आता सध्या वादग्रस्त 75 कोटी कोणी खाल्ले, 75 कोटीचो घोळ कोणी केलो, ह्या स्कॅमान कोण कोण इन्वॉल्व आसा। आणि गोविंद गावडे पळय मुख्यमंत्र्याचे आरोप करता इनडायरेक्टली, कितें ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणून, तेजी सुद्धा चौकशी जावपाक जाय। शेवटी एकूच सांगता मुख्यमंत्री साहेब, इलेक्शन लागया लोकसभेचे, एक लोकांक बरी मेसेज दी, 7 तारखे पळय इन्क्वायरी कर आनी हितून कोण इन्वॉल्व